नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीसाना कथा यात्रा हे कार्यक्रमाक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत. आयची कथ असा संत नामदेव आणि नैवेद्य म्हण. संत नामदेव सर्वांगूत असा. पंढरपूरचे विठ्ठल आले त्यांनी एक भक्त. चंद्रभागे काठेरी पंढरपूर गाव असा. थंय विठ्ठल देवस्थान असा. थंय एक वस्त्र शिवंतल आशिल्लो. ताका सद्द विठ्ठलाची भक्ती देखून आपल्या घरा केलेले रांदप एक ताटान घालून घेऊन तो सद्द ते देवस्थाना वचून विठ्ठला इद्राक नैवेद्य करून घरा घेऊन येत आशिल्लो. हे तागे सद्दाचे काम. एक दिवस ताक भारी नज्ज उठचे नाका. आज कसं करचे तेन्ना ताका याद येता, आपल्याला पूत असते नामदेव, ताका सांग्या तो कोण येतलो म्हण. तो पाप सान 6 वर्षात जालो. नामा म्हणून आपयता. नामदेव येता तेन्ना ते आवय बापय दोघलक सांगता, सद्द बाप्पा नैवेद्या ताट घेऊन पंढरपूरच्या आमगेल विठ्ठला देवस्थाना वत आशिल्लो. नैवेद्य करून हाडत आशिल्लो. आज बाप्पा नच वच्चा जायना. तू घेऊन नैवेद्य घेऊन वच आणि नैवेद्य करून घेऊन यो. वच केले कसले खाय नाका ते ताटांतले. नैवेद्य पहिले खावच्या ना म्हणून सांगून ओट्टू हाका माते हालोवन अडना म्हणून ते ताट आवय तयार करून दिता. हो धांपून घेऊन वता. देवस्थानाक वता. थंय देवा इद्रा दवरता आणि देवा आज हांव ताट घेऊन आयला. हांव येवकले काही खालना. आता तू खा, नंतर हांव खाता म्हणून बसता. बसता 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 15 मिनिट जाली, 20 मिनिट जाली. देव काय खायना. हक्का अय्यो देवान खाल्ले ना, मग हांव ताट दवरल्या, कसं की चूक झाली की म्हणून तो आणि परत बापायन सांगील तशी आणि परत ते ताट अनेक नमून फिरवून दवरनो आणि देवाक एक प्रार्थना करनो, देवा खा रे म्हणटा. जाल्यार देव खायना. हाक राखून राखून पूर जाल्या. हाक भूक लागून गेल्या. नामदेवाक कळना कसं कर का. देव काय खायना, हांव काय चूक केलना. दोळ्यातलं उदा येता का आणि देवा खा रे अशी ताट घेऊन गेले रे. म्हाका आई जोर करता घराकडे न म्हणता. ते सांचिरडल निष्पाप भक्ती पळोवन विठ्ठल पांडुरंग प्रसन्न जाता, भायर येता आणि खाता आणि त्याच्या बशी 2 घास ताकबी भरयता. भारी खुशी जाता नामदेवाक. सांगेल काम हांव केलें म्हणून. आणि देवान आणि ताण मेळनो ते ताट खाली जाता. तो घेऊन घरा वता धावत धावत खुशीर होता. कडे रे घरा येईल बदा आवय म्हणता, जाल रे नैवेद्य वही म्हणता. अरे ताट खाली. तू हे ताटांतले नैवेद्य पहिले खाली की कडीर खाले म्हणता. ना 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 हे विठ्ठलान खाले. तागे बरशाव थोडे खाले म्हणून. तू फाल्स उलय नाका म्हणता आवय. हो सांगता हा फाल्स उलयल ना, हांव देवाक सांगले आयलो ना राखून 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 कडी म्हाका बेजार येयलो. म्हाका रडणेशें आयलें. तेन्ना देव आयलो म्हणता. आवयक कितें केल्यार खर दिसता. इतलें वर्ष जालें बापय नैवेद्य करता आसा. गेल पळयलें हाणे खंय की लकोन आयला, खंय की खावन आयला म्हणून ती समजता उरो अडना म्हणता. आणि उट्टू हो वृत्तांत घोवाक सांगता. कडी घोव म्हणता, पुता आपयता फाल्स उलोवच्या ना म्हणून सांगता. तो म्हणता हांव फाल्स उलयलो ना. हांव ताट व्हेलें मस्ती इतले देवाक सांगून 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 देवान कितले की वेळ भायर आयलो ना. कडी भायर आयलो आणि खावन गेलो म्हणटा. अडना तेच जाल्यार फाल्याक हांव आणि तू ताट घेऊन वच्या म्हणटा. दुसरे दिवस बापय आणि पुता ताट घेऊन वताची. तशीची पयलीची काणी. कितें केल्या रे देव खायना. कडी रे हो नामदेव सांगता, हे पळय काल तुवे ताट खालिले म्हणून हाका ताक विश्वास बसक जाल्यार रे आज देवा तुवे खाव का. ना जाल्यार रे हांव काल फाल्स उलयलो, फट्टी उलयलो म्हणताची. मस्त वेळ सांगून 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 कडी एकदम विठ्ठल प्रकट जाता आणि तो सांगता, म्हाका अशी सद आपोवच्या ना. तू नैवेद्य केलेले परंबळान मगेल पोट भरता. म्हाका तुम्ही नैवेद्य दाखयल नाही, तुम्ही खाया. हात नंतर आणि म्हाका तू आपोवच्या ना म्हणून. तेन्ना नामदेव अडना म्हणटा आणि बापय भारी खुशी जाता. इतलं वर्षाचे आपल्याले
भक्तीक आजी देवान दर्शन दिले ते बी नामदेवा निमित्त पण अशी हे काणीचे एक बोध म्हळ्यारी चेरडपण हे निष्पाप उरता तांगेली भक्तीन तो कसले स्वार्थ उरना देखून ते देवान नामदेवाक दर्शन दिले म्हणून. धन्यवाद.